हरवळ्या साखळे श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या लागसर सुरू आशिल्ल्या सोबितीकरण कामाची पळोवणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केली। सुमार 19 कोटी रुपया खर्च करून स्टेट ऑफ आर्ट उबारतले। या प्रकल्पा खातीर देवळा लागसर आशिल्ले 21 झाड कातरचे ना, तशेंच भक्तांक खातीर 1000 पावलांचो परिक्रमा मार्ग आणि करमळे कुडण्या गांवाक जोडपी पूल बांदतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली। हरवळे रुद्रेश्वराचे देवस्थान हाजे ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट आमी जो करपाचो थारायला, तेजे ब्युटिफिकेशनचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्लो। इट इज ऑलमोस्ट 19 कोटीचो प्रोजेक्ट। 10 कोटी रुपया आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आनी 9 कोटी रुपया स्टेट गव्हर्मेंटाचे मेळून होल ब्युटिफिकेशन्स करपाक घेतला। म्हणजे महाद्वारा पासून ते वॉटरफॉल पर्यंत ब्युटिफाय करप, थंयसरलो वॉटरफॉल पळोवपा खातीर थंयसरलो एक केबल स्टेट ब्रिज बांदप आनी होल परत सगळ्यो स्टेप्स, पार्किंग वेवस्था ही सगळी डेव्हलप करप, हें काम सुरू आसा। वेगवेगळी सजेशन्स हांवें त्या अनुसार दिला। त्या अनुसार 2 गजाली, एक लोक रुद्रेश्वराच्या निमित्तान दर्शन घेवपा खातीर सोमार आनी एरवी दिसा येता। शिवरात्रेच्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हांगासर येतात। पण त्याच बरोबर हे तीर्थक्षेत्र असल्या कारणान, मोक्षधाम असल्या कारणान रुटीनली लोक अस्थि विसर्जनाचो कार्यक्रम मोक्षधामाचेर हांगासर जाता। मोक्षधाम आनी एंटायर टॉय डेव्हलप केला, त्या खातीर लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज, टॉयलेट्स, बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करप आनी लोकांची एक बरी सोय करप, त्या निमित्तान एक तीर्थक्षेत्र हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान तीर्थक्षेत्र म्हणून डेव्हलप करपाचो सुरू आसा। फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे काम पुराय जातलें। ते आनीकूय ब्युटिफाय करपाक कशें करपाचें हाची सजेशन्स दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो। तेकाच हरवळे देवस्थानाक तेंकून आमच्या प्रभू पादुका ओके ह्यो आसा, ह्योय पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान लोक हे त्या संप्रदायाचे लोकूय हांगासर येतात। इन फ्युचर सायडीचो ब्रिज डेव्हलप करून ते डेव्हलप करपाचो सरकाराचो विचार आसा। हरवळ्यातल्या लोकां खातीर त्या निमित्तान ब्रिज हो परमनंटली जातलो। खूब लॉंग पेंडींग डिमांड ही तांची आशिल्ली, ती वेवस्था एक वेगळो ब्रिज करूनय ती करपाचें थारायलें। कंप्लीट प्रोजेक्ट जावपाक टेक्स अनदर 1 year। आमचो जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाचो विचार। आनी सुद्दां झाड हांगासर खंयसरूच कट करप ना आनी ट्रेडिशनल म्हणजे फ्लावरींग प्लांटाच्या बरोबर फ्रूट बेअरिंग प्लांट आनी मेडिसिनल प्लांट ही सगळी प्लांट्स हांगासर ग्रो करप आनी इन फ्युचर हांगासर रुद्रेश्वर प्रदक्षिणा ते डेव्हलप करता ती सगळ्यो स्टेप्स म्हणजे मॅक्झिमम हांगासर येयल्या उपरांत ताका कोणाक आपल्याक फिटनेस पळोवपा खातीरय बी 1000 स्टेप्स चल्लो आसत जाल्यार रुद्रेश्वराची पादुका प्रदक्षिणाय कंप्लीट जाली आनी आपली फिटनेसूय जाली। तशें रुद्रेश्वराचें देवस्थान हे पुराय गोंयभर फेमस आसा। रुद्रेश्वर देवस्थाना खातीर लोक हांगासर येता, त्या खातीर रुद्रेश्वर प्रदक्षिणाय बी एक नवीन कन्सेप्ट त्या निमित्तान सुरू करप अशी संकल्पना आसा। तो देवस्थान आनी बाकीच्या सगळ्यांक विश्वासात घेवन तेन्ना हाजें परत एकदां आमी उक्तावण करतले। त्या वेळार हो सगळो